बीजेपी चडशी आपलीच पॅनलां म्हणटा, पूण प्रत्यक्षात निकाल आयले ते पळयल्यार चडशा पंचायतींनी आमदारांनी आपली पॅनलां राखल्यात. नाजाल्यार आयिल्ले अपक्ष तरी आमदारांच्या पॅनलाक येवन मेळ्यात. आमदार बीजेपीचे आसूं वा काँग्रेस धरून बाकीच्या पक्षांचे. साळगांव, थिवी मात आमदारांच्या पॅनलांचे परफॉर्मन्स तितलें बरें ना. पळयात उत्तरेचो रिपोर्ट. उत्तर गोंयच्या पंचायतींनी चडशा सत्ताधारी आमदारांक आपली पॅनलां जिखोवपाक यश मेळ्ळां. पेडणे मतदारसंघात बीजेपी आनी काँग्रेस खंयच ना. पेडणेच्या सगळ्या पंचायतींनी मगोच्या बाबू आजगांवकारान आपली पॅनलां जिखोवपाक पुराय यश मेळयलें. इब्रामपूर, वजरी, मोपा, तोरशे, धारगळ, तुये, विर्नोडा, उगवे, तामोशे, तोरशे, वारखंड, परसकाड आनी कोरगांवा बाबूचोच आवाज. पेडणे मतदारसंघातल्या पंचायतींचेर सत्ताधारी बीजेपीच्या युती वांगडी मगोचे वर्चस्व. मात मांद्रे मतदारसंघात बीजेपी खंयच ना. मांद्रे मतदारसंघ काँग्रेसीच्या दयानंद सोपटेच्या हातान गेला. दिवचल मतदारसंघातल्या पंचायतींचेर बीजेपीचे पॅनलां बऱ्यापैकी जिखल्यात. साळ, लाटंबारशे आनी मुळगांवा बीजेपीची पॅनलां जिखल्यात, जाल्यार फकत मेणकुऱ्यांत नरेश सावळाचे वर्चस्व. सांखळी मतदारसंघातले पंचायती बीजेपीमय. सांखळेच्या लोकांनी सत्ताधारी पक्षा वांगडा रावपाक पसंती दिली. थंय आमदार प्रमोद सावंतान तेंको दिल्ली बीजेपीची पॅनलां जिखली. मये मतदारसंघातले 2 पंचायती सोडल्यार हेर सगळ्या पंचायतींचेर बीजेपीची पॅनलां जिखली. चोडण, माडेल आनी कारापूर सरवणा अपक्ष पॅनलां जिखली. उरिल्ले मये, नार्वे, पिळगांव, शिरगांव आनी वन मावळिंगे बीजेपीची पॅनल. हे फावट पंचायत वेंचणुकेंत वाळपय बीजेपीमय जाल्या. विश्वजीत राणेन काँग्रेसची आमदारकी सोडून बीजेपीन प्रवेश केलो आनी हे पंचायत वेंचणुकेक ताणें भिरोंडा, नगरगांव, सावर्डे, खोतोडे, गुळेली, उसगांव, गांजे बीजेपीमय करून सोडले. पर्ये मतदारसंघातले पंचायती मात सिनियर राणेन काँग्रेसीच्या हातांतल्यान वचूंक दिवंक ना. मोर्ले पंचायत सोडल्यार हेर पंचायतींनी प्रतापसिंग राणेन तेंको दिल्ली पॅनलां जिखली. पर्वरे मतदारसंघातल्या पंचायतींचेर मंत्री रोहन खंवटेचो निर्विवाद प्रभाव दिसता. रोहन खंवटेन तेंको दिल्ली सगळी पॅनलां जिखली. थिवी मतदारसंघात काँग्रेस आनी बीजेपीची टफ फायट जाल्या. कोलवाळे अपक्ष पॅनल जाल्यार रेवोडा आनी नादोड्या किरण कानोळकरान तेंको दिल्ली पॅनलां जिखली. हदोणा मतदारसंघातल्या लोकांनी बीजेपी आमदार ग्लॅन टिकलोन तेंको दिल्ल्या पॅनलांक जिखयली. साळगांवाक गोवा फॉरवर्डाचो मंत्री जयेश साळगांवकाराक फावो तशें यश मेळ्ळें ना. ताका अपक्षांकडल्यान बऱ्यापैकी फायट मेळ्ळी. कळंगूट मतदारसंघातल्या 4 पंचायतींनी आमदार मायकल लोबोचेच वर्चस्व. कळंगूट, कांदोळे, पर्रा, हटपडे, नागवा मायकल लोबोन तेंको दिल्ली पॅनलां जिखली. शिवोले मतदारसंघात विनोद पालयेकारान तेंको दिल्ली पॅनलां जिखली. फाटल्या पंचायत वेंचणुकेंत थंय आदलो आमदार दयानंद मांद्रेकाराचो प्रभाव आशिल्लो. सांत आंद्रेचे कांय पंचायती आमदार फ्रांसीस सिल्वेरा जाल्यार कांय पंचायतींनी अपक्ष पॅनलां जिखली. हे पंचायत वेंचणुकेंत कुंभारजुवेचो आमदार पांडुरंग मडकयकाराक फावो तशें यश मेळ्ळें ना. चोडण, माडेल, ओल्ड गोवा आनी सांत इस्तेवाद अपक्ष पॅनलां जिखली. सांताक्रूज मतदारसंघातल्या पंचायत वेंचणुकेंत मिक्स फायट जाली. सांताक्रूज पंचायतीत आमदार टोनी फर्नांडीसान आपले पॅनल राखले, जाल्यार चिमला अपक्ष पॅनल जिखले. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. दक्षिणेत मात अवघेच आमदार सोडल्यार कितल्याशाच आमदारांक चित्र तितलेशें क्लियर ना. चड करून साश्टीत बरेंच खतखतें जालां. कितलेशेच जाण आपूण अपक्षूच म्हणटात. खंयच्याच आजी माजी आमदाराक चिकटूंक सोदिनात. पळयात दक्षिणेचो रिपोर्ट. दक्षिण गोंयच्या पंचायत वेंचणुकेंत पंचायतींचेर आपली पॅनलां जिखोवपाक आमदारांनी नेट लायिल्लो. दक्षिणेत सत्ताधारी आमदार, अपक्ष आनी पडलेल्या आमदारांची पॅनलां आसली. दक्षिणेत सत्ताधारी आमदारांची पॅनलां जिखली, मात साश्टीत चित्र मातशें वेगळें. थंय अपक्ष पॅनलां जिखली. फोंड्या मतदारसंघातल्या पंचायतींनी अपक्ष आनी बीजेपीची पॅनलां जिखली. प्रियोळ मतदारसंघात बीजेपी आनी गोविंद गावडेचो होल्ड स्ट्रॉंग आसा. थंय वेलीम, प्रियोळ, कुंकळ्ळी सोडल्यार हेर सगळ्या पंचायतींनी बीजेपीची पॅनलां जिखल्यात. मडकय मतदारसंघातली मडकय पंचायत सोडल्यार हेर सगळ्या पंचायतींनी सुदीन ढवळीकाराचो प्रभाव कायम आसा. शिरोडा मतदारसंघात बोरये अपक्ष पॅनल जिखले. बेतोडा निरंकाल सुभाष शिरोडकार, शिरोड्या सुभाष शिरोडकार आनी पंचवाडी अपक्ष पॅनल जिखले. सावर्डे मतदारसंघात आमदार दीपक पावसकाराचो होल्ड बऱ्यापैकी स्ट्रॉंग जाला. थंय सगळ्या पंचायतींनी दीपक पावसकारान तेंको दिल्ली पॅनलां जिखली. सांग्यार भाटी सांग्या अपक्षांचे पॅनल जिखले. कांय सुवातींनी अपक्षांची पॅनलां जिखली. 1-2 सुवातींनी बीजेपीचे पॅनल.
उरिल्ल्या पंचायतींनी आमदारांनी तेको दिल्ली पॅनलां जिखली. नुवें मतदारसंघाचो आमदार आणि अपक्षांच्या पॅनलांमदी बऱ्यापैकी फायट जाली. कुडतरी मतदारसंघातली चडशे पंचायतींनी अपक्षांचीच पॅनलां जिखली. बाणावले चर्चिल आलेमावाचो होल्ड बरो आसा. नावेले आदलो आमदार आवेरतान आणि अपक्षांची पॅनलां जिखली. दाबोळे मतदारसंघातल्या पंचायत वाठारांतल्या लोकांनी बीजेपीक कॉल दिलो. कुठ्ठाळे मतदारसंघातल्या लोकांनी आमदार वा आदल्या आमदारांच्या पॅनलांक तेको दिवच्या परस अपक्षांक तेको दिलो. काणकोणा श्रीस्थळ पंचायत अपक्षांच्या हातान गेली जाल्यार हेर सगळ्या पंचायतींनी इजिदोर फर्नांडिसाचे पॅनल जिखले. केप्यां मतदारसंघात काँग्रेसीच्या बाबू कवळेकाराचो होल्ड अजून स्ट्रॉंग आसा. कुंकळे अपक्षांचो प्रभाव. वेळी मतदारसंघात आमदार फिलिपाच्या पॅनलाक लोकांनी तेको दिलो. कुडचडे आमदार निलेश काब्रालाचो होल्ड बरो आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घे एक ब्रेक.